नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। विकेंड कर्फ्यू लागू आशिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काही दुकानां बंद आशिल्ली। स्थानिक नागरिक सुद्धा रस्त्यार फिरूक फाटी येयले। जिल्ह्यात दूध, फळां, भाजीपालो, औषध आणि हॉटेलात पार्सल सोडल्यार इतर सगळी सेवा बंद आशिल्ली दिसून येयली। शहरात सार्वजनिक संचार बी कमी आशिल्लो। उद्योगा वयचे आणि सद्दी कामाक वयचे लोक मात्र रस्त्यान संचार केल्ले। शहराच्या खूप कडेन पोलीस बॅरिकेड लावन घेवन पोलीस तपास करताले। विनाकारण फिरतल्याक आडोवन घेवन वापस धाडले। किधर है? जिल्ह्यात सकाळी सद्दीच्या सारखे बस संचार सुरू आशिल्लो जाल्यार 10 नंतर लोकांली धावपळ कमी जाल्या नंतर बस बी खाली खाली संचार केली। विकेंड कर्फ्यू आशिल्ल्यान लोकांक खूप त्रास जालो ना जाल्यार बी KSRTC मात्र लुकसाण जालेशें दिसता। पयस पयस वयची बस स्टँडाचेर थांबून आशिल्ली पळोवंक मेळ्ळी। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तशेंच गायचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, म्होंव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। कर्नाटकात शनिवार आयताराक विकेंड लॉकडाऊन जारी केलात। तेजेन सगळे कडेन अत्यावश्यक सेवा सोडून बाकी सगळे व्यवहार बंद दवरून नागरिक, व्यापारी, ग्राहक हेमी प्रशासनाक सहकार्य केले। हॉटेल धारकाक पार्सल सेवा दिवंक परवानगी दिवन बी तेमी बंद दवरचे पसंत केले। जाल्यार पोलिसान बी विनाकारण फिरतल्याक आणि मास्क घालून जाल्ल्याक प्रसाद दिवन अत्यावश्यक सेवा सोडून सगळे व्यवहार बंद करूंक भाग पडले। गोवा राज्यात कोरोना प्रकरणाची संख्या जास्त जाल्ल्यान सीमा भाग जावन आशिल्ले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आता जिल्हा प्रशासन जागे जाला। इतले दिवस केरळ, महाराष्ट्राच्यान येतल्या कंपल्सरी लागू केल्ले RT-PCR नियम आता गोवाक बी लागू केला। कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट उरल्यार मात्र सीमा भाग जावन आशिल्ले कर्नाटक राज्यात प्रवेश करूंक अवकाश दितात।
RT-PCR सर्टिफिकेट ना जाल्ल्याक ऑपस धाडचे काम करते आशिल बदल माहिती ना आसतना येयल्याक माजाळी चेकपोस्टाचेर त्रास काडू सारके जाला। कोरोना रुपांतरी ओमिक्रॉन भयेन राज्य सरकारान गोवाच्यान येतल्याक RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी केला। तेजेन जिल्हा प्रशासनान गोवा सीमा भागात घोणिल्ली नजर दवरला। इतले दिवस केरळ, महाराष्ट्राच्यान येयिल्ल्या लोकांक आनी येयिल्ल वाहन थांबोवन घेवन RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट विचारताले। जाल्यार नवीन वर्साच्या आचरणेनंतर गोवा राज्य बी कोरोना आतंकाच्या वहीत मेळयला। तशें म्हूण कारवार तालुक्याच्या माजाळी चेकपोस्टाचेर, भटकळ तालुक्याच्या शिरूर, जोयडा, अनमोड, दांडेली, बर्चीत अंतरराज्य चेकपोस्ट केलात आनी कडक तपास करूं लागलात। कोरोना आतंक आशिल्ल्या राज्याच्या नेतल्याक RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट उरल्यार मात्र प्रवेश करूंक दिया म्हूण घेवन जिल्हाधिकारीन आदेश केला। ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯವಾದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವವರು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೋವಾಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ। ಸೊ ಗೋವಾದಿಂದ ಕೂಡ ಬರುವವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 72 hours 72 hours ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಸೊ तशेंच बेंगळूर आनी उडपी मंगळुरात बी दिवसान दिवस कोरोना प्रकरणाची संख्या वाडतेत आसा। तेजेन बेंगळूर आनी राज्याच्या इतर भागांतल्यान येतल्याचेर बी नजर दवरूंक जिल्ह्याच्या हळयाळ तालुक्यांत माविनकोप्पा, शिरशीत, चिपगी, येल्लापूर मुंडगोड तालुक्याच्या बाचणगी, सिद्धापूर, चुरीकट्टे हांगा बी अंतर जिल्हा चेकपोस्ट केलात। ह्या चेकपोस्टा मार्फत बेंगळूरच्यान जिल्ह्यात येतल्याली माहिती काडतेत आसात आणि ती माहिती ग्रामीण भागाच्या टास्क फोर्साक धाडतेत आसात। बेंगळूरच्यान जिल्ह्याक येयल्याक क्वॉरंटायन दवरतेत आसात आणि नंतर तेमगेले स्वॅब टेस्ट करतात। तशेंच गोवा राज्याच्यान येयल्याक बी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ना जाल्यार वापस धाडतेत आसात। ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಹೌದು ತುಂಬ ಗಾಡಿ
चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. त्याचे खातीर आम्ही लॉन्च करते आसात खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल. आणि सद्याक संधिवात आणि जॉईंट पेन आशिल्ले पेशंट्स खूप वाढू लागल्यात. उठल्या बसू जायना, धिंबी दुखतात, हातपाय दुखतात, हातापाय जॉईंट दुखतात, कंबर दुखता, फाट दुखता, असले दुखण्याचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. गोवा बेळगाव महामार्गाचेर खानापूरच्या नानमोड म्हणल्यार अर्दोट स्थितीत आशिल्ल रस्त्याचे सूचना फलक आणि सुरक्षितता उपाययोजना ना आशिल्ल्यान सद्दी ल्हान व्हड अपघात जाते आशिल्ले. हेचे बद्दल प्रसिद्धी माध्यमांतल्यान आवाज उठयतरीत धोकादायक रस्तो आशिल्ले कडेन माती घालन रेडियम पट्टीन सूचना दर्शयलात. हे काम पयलीत केल्यार इतले अपघात जायनाशिल्ले अशें अपघातग्रस्त वाहन चालका कडच्यान आयकूंक मेळटे आसा. मधोमध रस्ता नव्हता आणि अचानक कट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी संरक्षण भिंत अथवा काही नसल्याने बरेच अपघात होत होते. त्यासाठी 2 दिवसापूर्वीच याबद्दल वृत्तपत्र जो सोशल मीडियावर घालण्यात आलं होते की रस्ता कट असल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे म्हणून. आणि संरक्षण भिंती आता मध्येच रस्ता कट असल्याने या ठिकाणी माती घालून आपल्याला पाहायला मिळणार. माती घालून इकडे मध्ये मध्ये हे केलेले आहेत, दाखवलेलं आहे की पुढे रस्ता नेऊन परत रेडियम पण लावलेलं आहे. पण हे यापूर्वी करणे ऍक्च्युली करायला पाहिजे होतं त्यांनी. आता हे अपघाताचे प्रमाण वाढलं म्हणून आम्ही जेव्हा प्रसारमाध्यमातून घातल्यानंतर त्यांना जाग आल्या पाहिजे. हे पूर्वीच केले असते तर ह्यापूर्वी जे अपघात झालेले ते अपघात कदाचित थोडेफार प्रमाणात कमी झाले असते. आणि यामुळे आता आपल्याला पाहायला मिळेल इकडे आता केलेलं आहे त्यांनी सुद्धा. त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आता धन्यवाद मानणार हरकत नाही. कारण हे जर पूर्वी केले असते तर थोडेफार ह्यापूर्वी अपघात झाले, यापूर्वी इकडे अपघातात मरण पावले त्यांची संख्या कमी झाली असते. कारवारच्या सीबर्ड नौदळात कामाक लायत म्हूण पयशे घेवन फसयिल्ल्या एक व्यक्तीक फसील लोकांनी धन घेवन पयशे वापस कर म्हूण आग्रह केल्ली घटना शेनिवारा कारवार शहरात घडली. कारवार तालुक्याच्या अर्गा ग्रामाचे वासी निलेश नावाच्या एक व्यक्तीन अर्गात आशिल्ल्या सीबर्ड नौदळात काम दित म्हूण घेवन खूब इतले बेरोजगार युवकां खंयच्यान पयशे घेवन फसयले म्हूण घेवन आरोप आसा. सुमार 20 पेक्षा जास्त लोकां खंयच्यान कामाक लायत म्हूण घेवन 50 ते 60 हजार रुपये घेयले इतलेच न्ही, नोकरी मेळ्ळी म्हूण घेवन थोडे लोकांक नौदळाच्या नांवाचेर नकली अपॉइंटमेंट लेटर सुद्धा ह्या व्यक्तीन दिल्लो आसा. हे ऑर्डर कॉपी करता सायबर किलो लागता, कितलो करून दिता म्हाका? दिल्ले पैसे बी परत मेळना आणि ताकातल्यान काम बी मेळना. नंतर दिल्ले पैसे वापस दी म्हूण घेवन कामाच्या आशेन पैसे दिल्ले लोक ह्या व्यक्तीक सोदतेत आशिल्ले. कामाक लायत म्हूण पैसे घेवन फसयले निलेश हाका शेनिवाराक कारवार येईल तेन्ना थोडे लोकांक आडोवन दवरले आणि दिल्ले पैसे परत कर म्हूण घेवन बी सांगले. तेन्ना आनी एक विशय बी भायर पडलो. ह्या व्यक्तीन कार भाड्याक घेवन भाड्याचे पैसे बी दिले नासतना सतैल बदल ते लोक येवन घेवन जाग्यार सांगले. हे ओले म्हणून सांग बरे. आणि तुका हे दाखवता अनेक हजार राव. अरे बाबा हे राव तुझे बाबा रिकॉर्डिंग करा. एक मिनिट राव हा काय ना हे किती बोललेला माझ्या बहिणीनं ओले तुझकडे ए ओले बरं तू केलंय ओले लोकांना फसता. थिंग कसा मुंबईचं सोड ना.
हाँ अनेक बॉस तुगेला कोण रे बॉस अफेअर आहे तू बॉसचा नंबर दिला ना वरतो 3 कामा परायला येईल म्हटलं सांग रे कोण पोरतो लोकांना कष्ट पैसा खाता मन परत एकपटी उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाचो आकडो वाढते तसा शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 51 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 30, अंकोला 4, कुमटा 2, होन्नावर 1, भटकळ 5, शिर्शी 2, मुंडगोड 1 आणि हळयाळात 6 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 56,572 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 55,750 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 130 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 792 लोकांले मरण पावला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.